लिव्हिओ डिसोजा हाका सुर्गींचें सूख मागून मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो बरोवन भोगतीपणी ह्या मिसा भेटयेंत वांटो घेयात. आयज आपलो वाडदीस मनयता अनाशा फेर्नांदीस हिचेर आनी तिच्या कुटुंबाचे शुभ आशिर्वाद आमी घालुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवय आसूं. प्रितीच्या बाबडीन आयज गोंयांत क्रिजमाचे मीस आमी संभ्रमतले. क्रिज म्हणल्यार तेलान जी आमी बिस्ताय पवित्र करतलो आनी इस्टर जावन ही तेलां आमी वापरतले. संस्कार संभ्रम जावं बातिज्म, जावं क्रिज्म, जावं पिडेस्तांची मागणी, जावं ऑर्डिनेशन आहात डायकनेट, जावं पाद्रीपणाचें, जावं इवन एपिस्कोपेट, ही तेलां वापर जातलीं. मागुया बिस साहेब जेन्ना संभ्रमता आपल्या सगल्या पाद्री बराबर संभ्रमतलो. एक पाद्रीपण कुणावंक सगल्या पाद्री पासत मागुया. आमच्या पादिगार ताचे पासत मागुया. म्हजे पासत मागात, फादर डॉमिनिका पासत मागात. आनी डिकन शेल्डन जाचें ऑर्डिनेशन सारकें तेंकलां, थोड्याच दिसांनी तो पाद्री जातलो. ताकाय आनी ताचे बरोबर आनीक 7 आहात. 8 दियाकने ह्या वर्साक पाद्री जातले. आमच्या मागण्यांत दवरुया. आनी आयज आमच्या बिस्माचो बिस्म जाल्लो तो एनिवर्सरी 31 वर्सां बता. 31 years back he was ordained or consecrated as a bishop. ताचे पासत मागुया. येदी व्हडली आर्सदायज तो चलयता. ताका कृपा, बोळ, पवित्र आत्म्याची प्रेरणा आनी जानवाय मागुया. आनी आमचें पातो कोडकून दूख धरून सगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडिंदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगपार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडिंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो, सोम्या सोम्या काकुतो, क्रिसा क्रिसा काकुतो, क्रिसा क्रिसा काकुतो, सोम्या सोम्या काकुतो, सोम्या सोम्या काकुतो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुका आमी उलो मागता आमकां पाव. तूं काकूतसा देखून तुजेर आमी विस्वास दवरता. दयेन आमकां राख. आमची पातकां धुवन काडून आमकां नितळ कर. आनी तुवें बसायलो आनी दायज जोडूंक आमकां सुपूर्णायन आयती कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवे आनी पयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. उटपटीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी आब्राम जोमणी पोरयान सगळ्याक बागवलो आनी देवान ताका म्हटलें, ओ पडे, हांव तुजे लागीं करार करतां. इसोप नासलोल्या राष्ट्रांचो तूं बापूय जातलोय. फुडाराक तुका आब्राम म्हणचिनान, तुजें नांव जातलें आब्राहम, कित्याक हांव तुका इसोप नासलोल्या राष्ट्रांचो बापूय करतां. तुका हांव बोव सुपॉल करतलो. तुजें नांव हांव राष्ट्रां उजयतलो
आनी तुजे संस्कृतींतले राजा उस्ट्रोन जातले. म्हजे आनी तुजे भितर तशेंच म्हज्या आनी तुज्या उपरांत येतल्या तुजे संस्कृती भितर पिणकेच्या पिणकेन तोखपाचो हांव म्हजो करार स्थापून दवरतलो. एक शासनाचो करार असो हांव तुजो आनी तुज्या उपरांत येतले तुजे संस्कृतीचो देव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत येतल्या तुजे संस्कृतीक तूं बिराड करून आसाय तो देश हांव दितलो. म्हणजे कानाचो सगलो देश सोदांकाल तो तुमी भोगच्याक आनी हांव तुमचो देव जातलो. देवान अब्रामाक म्हटलें, आनी तूं म्हजो करार सांबाळटलोय आनी तुजे उपरांत येतले ते तुजे संस्कृतीक पिणकेच्या पिणकेन. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. म्हणुया, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचेर आनी तेचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोड सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओस्तुऱ्या विस्पिटांचो ताच्या तोंडांतल्या निवाड्याचो उगडास दवरात. जबाब: सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुटान दुवानो ताणें वेचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकांचेर पृथ्वीचेर ताची पदवी चलता. जबाब: सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ओजार पिणका दिल्ल्या उतरांचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्रामाक कडली कबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब: सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गार उबे रावयो. आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाका, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्य. जेजून जुदेवांक म्हणलें, सत तें सांगता, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कदींच मोडचो ना. जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुजें देंवचार आसा म्हूण आतां आमकां सारकें कळ्ळें. अब्राम मेलो आनी प्रवादी मरून गेले, आनी तूं आमकां सांगताय, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कदींच मोडचो ना. आमचो बाप अब्राहाम मरून गेलो, ताचे परस तूं व्हड कितें? आनी प्रवादी मरून गेले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून परतीपाड केलो, हांव म्हजीच वडवीक करीन जाल्यार म्हजी वडवीक कांयच न्हय. म्हजी वडवीक करता तो म्हजो बाप, तुमी तुमचो देव म्हणटा तोच. तर तुमी ताका वळखूंक ना, पण हांव ताका वळखतां. ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलोलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फटकिरो जातलो. पण हांव ताका वळखतां आनी ताचें उतर सांबाळटां. म्हजो दीस पळोवचे आशेन अब्राहाम तुमचो बाप कुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनी ताका खूब आनंद जालो. तेन्ना जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुका अजून 50 वर्सां जावंक नात, आनी तुवें अब्राहमाक देखलोय? जेजून ताका परतीपाड केलो, हांव तुमकां सत सांगतां, अब्राहम आसच्या आदीं हांव आसा. देखून ताणें ताचेर मारूंक फातर उखल्ले, पूण जेजू लिपलो आनी देव मंदिरांतलो भायर सरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता.
अब्राम आशा आदी हांव आसा प्रितीच्या बाबळीनो सुटकेच्या पुस्तकांत देव हे भाशेन उद्गारलेलो सर्वेस्पर देव यावे इस्रायल पुज्जेचो उद्गारलेलो जो आसा तो हांव आनी आयज जेजू म्हणटा अब्राम आशा आदी हांव आसा एगो एमी आय एम एगो एमी स्टेटमेंट म्हणटात आमी लातीन भाशेन एगो एमी पयलें एगो एमी स्टेटमेंट सर्वेस्परा देवान केल्लें सुटकेच्या पुस्तकान आतां जेजू परतून परतून ही स्टेटमेंट करतलो हांव जिविताचो उंडो हांव वाट सोत आनी जिवीत हांव धार सोडवणेचें आय एम द ब्रेड ऑफ लायफ आय एम द वे ट्रूथ एंड लायफ आय एम द डोर टू सल्वेशन पोत्तून पोत्तून कित्याक कोत्ता जेजू पोत्तून पोत्तून दाखोवंक देव बाप आनी हांव एक देव टू शो गॉड द फादर एंड माय सेल्फ आर वन गॉड प्रितीच्या बाबडीनो हें जुदेवांक मानूंक खूब कठीण जालें कित्याक अब्राहम तांकां सारको व्हडलो हिरो तांचो पात्र्याक बापूय धर्माचो ताचे वरवीं आख्खी संसद येयली ताका इतलो हिरो केल्लो ताका हिरो करून 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 दे फॉगॉट अबाउट द ट्रू गॉड ताका लागून जेजू पोत्तून पोत्तून ही एगो एमी स्टेटमेंट कोता उगडा आसतना पयलीं कोण केल्लें देवान केलें आतां हांव कोता देव आनी बाप एक देव आमी प्रितीच्या बाबीनो हें हिरोपण तांचें मोडूंक वय अब्रामान कडेन जायतीं नवलां केल जायत अब्राम तांच्या राष्ट्राचो बापूय ही सगळी जुदे परजा तांची सोसोत अब्राम सारको भावार्थान कोल भावार्थाचो बापूय म्हणून आतां अब्रामाची वर्ती कोंडी जी जुदे मान दिताली ती म्हणल्यार ताणें आपल्या पुताची बेठवणी केली ही ऑफर्ड his son to be sacrificed पूण sacrifice जावंक ना that sacrifice was reserved only for Christ तो sacrifice फकत जेजूक बापान सांबाळून दवरलो कित्याक तेजी बाय तेज्या पयलें कोणेंय sacrifice केलें ना तेज बराबर कोणेंय sacrifice केलें ना आनी तेज उपरांतूय कोणूय sacrifice केलें ना हो sacrifice सारको युनीक पूण कित्याक जुदे अब्रामाक मान दिताले कित्याक एक बापायक व्हडांतलें व्हड काम म्हणल्यार कठीण काम द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग ऑन दीस अर्थ आपल्या पुताचें मोडें उबान व्हरोंक शिमत्रींत न्हू काशवां आत घालप जंय आपणागे पूत त्या काशवान येतलो आहा तें खंयच्याय बापायक व्हडांतलें व्हड कठीण काम प्रितीच्या बाबडीनो हें सोंपें न्हय आयकोंक सोंपें जायत आयज हें नियाळूंक सोंपें जायत पूण त्या तेंपार जेन्ना देवान इजाकाक मागलो कितलें म्हूण ताका दूख भोगलें प्रितीच्या बाबडीनो पूण तरी आसतना ही ओवरकेम हीज इमोशन आनी आपल्या भावनांतल्यान उमळून येवन ताणें देवाची खुशी करूंक केली सगळी तयारी केली पूण हो साक्रिफीस फकत जेजू दितलो ताका लागून जेजू म्हणटा तुमगे अब्राहम बाप आसच्या आदीं हांव आसा इवन बिफोर एब्राहम वॉज आय एम म्हणजे हांव सासणेक हांव आसां आदीं आसलो आसां आनी आसतलो ताका लागून सजमुया हें हिरोपण अब्रामाचें मोडूंक जेजू हीं उतरां उलयता अब्राहम तेणें तांकां इतलो मोग जेजूचो कित्याक मोग आसूंक ना कित्याक उत्पत्तीच्या पुस्तकांत कितल्यो घडयो मेळटात जेजूची झलक आमकां मेळटा पवित्रत्वेची ओळख आमकां मेळटा अब्राहम अडकलो पूण जायते फावटी संसद चुकूंक चुकली ताका लागून हांव म्हणटा फुडारी कितलोय भाग्यवान जायत संसद फॉर भाग्यवान जाता म्हूण गॅरंटी ना द लीडर मायट बी होली बट देर इज नो गॅरंटी दॅट ही इज फेथफूल दॅट इज डिसायपल्स वील बी होली दे मे फॉलो हीम आम बोर लागला चल ते भशेन ही अब्रामा बाबतीं उलयताय अब्रामा बापूय म्हणटाय म्हूण कितें शिकिलीं अब्राम मातशें पवित्र जालीं अब्रामा भाशेन जेजूक मानून घेवपाक उक्ती जालीं अब्रामान जेजूक मानून घेतलो हाणेंच सांगलां जेजून सांगलां तेम घेवूं ना पोज्जेन घेवंक ना ह्या पासत हे पोज्जेचेर हास्त देवाक आमी मानता जेजूक आमी घेतला
आमगे हिरो फकत जेजू, ना कोण पाद्री न्हू, ना कोण माद्री न्हू, ना कोण आनी कोण न्हू, फकत हिरो जेजू आहा म्हूण आमी हाय. जेजू भायर आनी कोण ना. हो व्हड सॅक्रिफीस ताणें आमकां दिला आनी कोणाच्यान आमकां दिवंक जातालो. कोणूय तुमची मोती येता, चिंतात आनी जेजूकूच जबाब दियात. बेठोवनीक आमी गायन गावया. C30 आनी 9 उड्या आनी सोऱ्या बोरी पान 40 आनी 5. C39 पेज 45. उड्या आनी सोऱ्या बोरी तुका बापानी रोंदोरी आमकां दिता जेजू बोरी, आमकां दिता जेजू बोरी. बापा आमची वीर दाना, जेजूचे मास रोगोच गावली. सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजू सदांच चिंतून रावली. बाप्पा आमची वीर दाना, जेजूचे मास रोगोच गावली. सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजू सदांच चिंतून रावली. म्हज्या बाबडीन मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या हातांत मानून घेवं. भोव मंगळ बापा, तुका योद्न समर्पित हांव ताचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमची काळजां आनी आमची जिणेची चाल बदल आनी सगळ्या संवसाराक तुजी सोडवण पावय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मन्ना वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां वरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतान भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया Sumelo Jesu जीवन जालो Jesu नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव करून देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा कार्दियाल फिलिप नेरी फेर्रा आमच्या आस बिस्मा सिमिया आमच्या अशलेर बिस्मान सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणांचो बरवास धरून मेल्यान ती आमच्या बाब भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजडीत मुखार मळ पडयोंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सर काळीन तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन आमच्या सडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवास्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें जेमतेरेवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कात उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया D7 देव जाता मनशाचे काण पान 50 D7 पेज 50
दिवसाचा उशाचेगा उड्या रूपा आणि वाढले भुकेल्या विभोगीरे दानेल्या आणि वाढले भुकेल्या विभोगीरे दानेल्या परमेश्वर गीत प्रार्थूय. कोणवाळ्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय. हें सडवणीचें देणी घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या. ताचे वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. हांव नको मिसा जाबाब तुमी विसरलें जाल्यार न्हू, कित्याक म्हाका केन्नाय मिसा जाबाब आयकोंकूय न्हय. हांवें दिवची पडटाय. लोक घोडे रावता असो पाद्री आमेन बी म्हणटाय ते तुमगेच जाबाब. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं हे भाशेन व्हडल्यान जबाब दिवचे सगळे. थोडे जबाब आहाय ते तुमगेले लोकांले पाद्रीन म्हणपा न्हू, सो ताका लागून व्हडल्यान जबाब दिवचे. आयज घुसपोलीश तुमी, हांव नको कितें जालें. पयले सुवातेर जशें उगडास केलां आयज क्रिस्माचें मीस तुमच्या मागणेन चालूच दवरात. पाद्रींक, माद्रींक, बिस्माक, पाप साहेबाक सगल्यांक तुमची मागणी फावो आनी मागण्यांची गरज. दुसरें म्हळ्यार आयज तावन आमचे फिरगोजेचो रेतीर आमी सुरू कोत्ता. लँटन फॅमिली मिशन म्हूण दवरलां. आयज फादर एडसन येतलो, पयलो दीस आयज फादर एडसन येतलो आनी कुटुंबान बोगसण्याचेर नियाळ कोत्तलो. कुटुंबाक बोगसणें जाय. आयज बोगसण ना, बारीक बारीक केस्तांवांक लागून आमी राग दोन रावता. विंगास घेवंक सोदता, बदलो घेवंक सोदता. यू वॉन्ट टू टेक रिवेंज. ह्या पासत कुटुंब कोसळटात, घावे पडल्यात, दुखवल्यात आमचे कुटुंब. येवया 5:30 वाजता तेस जातलो. तेसा उपरांत मिसार सेरमाळ आसतना मागीर उपरांत टॉक जातलें आनी टॉक जातूच मागीर एडोरेशन आसतलें. 8:30 वरांचेर सोंपतलें. 5:30 ते 8:30 वरां येवता. हांव येता. तुमी तुमच्या गोच्च्यांक म्हणजे सगळीं आवय बापूय भुरगीं जाणटीं शेपाय शेमाय सगळीं येतलीं आनी कुटुंब कसो ह्या रेतीरान वांटो घेतले. आमी सगळी तयारी केल्या. 2000 कोदेलां घालता हांव. येयात म्हूण मागता सगळें लागीं, कित्याक हे दीस रेतीरां सारपाचे, मागण्या सारपाचे, कुरपा बगपाचे. आयज, फाल्यां आनी पोरां तुमी येवचें म्हूण मागता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो
आशीर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखा. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. आय 28 सगळे तुझे ओकमान पान 133 आय 28 पेज 133. सगळे तुझे